नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज येता फाल्यां येता अशें जें शुक्रारा सावन सुरू जाल्लें तें निमणें रिजर्वेशन आयलें 5 नगरपालिकांचें. कितें म्हणटा हें रिजर्वेशन ताजेर आमी उलयतले. आनी त्याच बरोबर जो हो सारको सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीक लागून एक अनपेक्षीत ट्विस्ट आयला, तो ट्विस्ट हाजे मुखार कसो, म्हळ्यार रिजल्ट 2 इलेक्शनाचे 2 फावटी डिक्लेअर करचे, मुख्यमंत्र्यान बजेट प्रेजेंट करतना सगळ्यो घोशणा करच्यो काय कितें करचें, सरकार हाजेर कितें चिंतता आनी एक्सपर्ट्स हाजेर कितें चिंततात. आज सगळ्यांत पयलीं आमकां जे गेस्ट जॉयन जातात ते गोंय राज्याचे आदले स्टेट इलेक्शन कमिशनर, गोंयकार, आनी जांकां फक्त ह्याच गजालीचो न्ही राजकीय आनी आर्थीकय विशयांचो भरपूर अभ्यास आसा, प्रभाकर बाब तिंबले. सर, तुमचे कडेन जे सुरवात करता, नवीन रिजर्वेशन पळयतकीर तुमकां कितें दिसलें? मागील पानावरून पुढे चालू काय चुकू बी सुदारल्यात? ना, पळोवपाक दिसता की मातशी सुदारणा आसा. म्हळ्यार सम सॅम्बलन्स ऑफ रोटेशन जे पळय जालें नाशिल्लें तें जालां. 33% आरक्षण जालें नाशिल्लें महिला खातीर ते 33% जालां. एक नवो फॅक्टर एक इंट्रोड्यूस केला ह्या फाटी, एंड दॅट इज प्रत्येक म्युनिसिपालिटी भितर एक वॉर्ड शेड्यूल कास्टा खातीर रिजर्व केला. तो पयली ऑर्डरी भितर नाशिल्लो. सो म्हळ्यार मोर ऑर लेस आय थिंक द थिंग्स आर फॉलोन इन प्लेस. पूण लोकांच्यो कागाळ्यो आनी लोकांची ग्रिवन्सेस अजुनूय आसतलेच. कितें जाता, जेन्ना आरक्षण आमी सामके लास्ट मिनीट पळय करतात तेन्ना लोकांक आमी मेंटली प्रिपेअर जावपाक टायम दिनात. हो पळय आरक्षणाचो अभ्यासक्रम पळय आसा, सिलेबस पळय आसा, तो डिक्लेअर करतात आनी रोखड्यो एग्जामी घेतात. बरोबर. भुरग्यांक तयार जावपाकच दिनात. सो लोकां मदीं असंतोश म्हणटा आसताच. त्या खातीर आरक्षण म्हणटा ते पयलीं म्हणटा एक ते इंडिपेंडंट एजन्सीक वचपाक जाय, राज वेंचणूक आयुक्ता खाला येवपाक जायच ते. आनी दुसरी म्हणटा आरक्षण म्हणटा ते 6 वर्स पयलीं इलेक्शन जावचे पयलीं डिक्लेअर जावपाक जाय. कित्याक हो आरक्षण म्हणटा एक अभ्यासक्रम, एक सिलेबस कॅन्डिडेटा खातीर. बरोबर. 4 दीस पयलीं दिवप न्ही. एक सारखी जायना. एक गजाल कमी जातलो. ना, एक गजाल सर म्हाका कंप्लिटली पडटा ती, म्हळ्यार आमकां इलेक्शन केन्ना जातलें तें खबर आसता, रोटेशन कशें तें खबर आसता, तरी आसतना इलेक्शन डिक्लेअर करचे 7 दीस पयलीं आमी कित्याक रावतात हो प्रश्न उरता. आय नो. ताका तितली प्रायोरिटी दिनात. त्या खातीर हो पावर पळय आसा, प्रायोरिटी दिनात काय ही सगळी गुड्डलसांव करपाक मेळचे म्हणून लास्ट मिनीट रावतात? ना, लास्ट मिनीट रावले म्हणटकर कोणूच तयार करपाक शकना. फक्त जे राजकीय पळय संबंध आशिल्ले लागीं पळय आसात तांकां सगळी पयलीं खबर आसता हें कितें जातलें म्हणटा ते. तांगेली रणनिती, तांगेले कॅन्डिडेट चूज करून दवरिल्ले आसतात. बाकी सगळ्या मागीर त्रास जाता. सो हाका फ्री अँड फेअर इलेक्शन एक म्हणल्यार ट्रान्सपरंट पद्दतीन वेंचणूक घेता अशें म्हणपाक जायना. पूण तरी पूण सुप्रीम कोर्टान एक हस्तक्षेप केलो आनीक सरकाराक मातसो जाग्यार हाडलो आनी सरकाराक आनी ब्युरोक्रेसीक आनी गोंयाक म्हणल्यार सामकें लजेक मारक केलें. एक आसा भाई, तुमी राज्य वेंचणूक आयोग आशिल्ले, सरकाराचो हस्तक्षेप हो सदांच आसता. सरकाराक दिसता की आपल्या मना सारकें सगळें जावचें म्हणून. आज जेन्ना आमी हें उलयतात की एक इंडिपेंडंट वेंचणूक आयुक्त, इंडिपेंडंट पर्सन, हे इंडिपेंडंट म्हणटा ते खरेंच शक्य आसा काय जाता तितलें इंडिपेंडंट हें? इंडिपेंडंट आयुक्त म्हणटा पळय आसता ते आयुक्ताचेर निर्भर आसता. कोण आयुक्त म्हणटा तो तुमी चूज करतात तो. इंडिपेंडन्स आनी टोटल फ्रीडम म्हणटा तो कायद्यान आयुक्ता दिला. पूण आयुक्त जर जे आमी पळय चूज पळय करतात ते सामके जर ते खंयचे एक पार्टीचे मनीस असले आनी तांकां तांची इंडिपेंडन्साची कसलीच किंमत ना, व्हॅल्यू ना. तांकां संविधान म्हणल्यार ताची स्पिरीट कितें म्हणटा खबर ना, कायद्या स्पिरीट खबर ना. मागीर ते इंडिपेंडन्स म्हणटा फक्त कागदाचेर उरपाचें. आतां पळय आयुक्त पळय 2-3 जावन पळय गेल्यात फाटीं, नांव घेवप नाका. क्वेश्चनेबल इंटेग्रिटी इवन एज ब्युरोक्रेट्स. So how can you appoint them as independent persons on statutory bodies? पण सरकारान अशें केलें न्ही तें.
सगळे या एक कायद्यान तुका इंडिपेंडन्स दिला. आयुक्त म्हणतो चूज करतो सरकारान असो आसपाक जाय. दॅट इज वॉट ए डेमोक्रेटीक गव्हर्नमेंट मीन्स अँड दॅट इज वॉट इज गुड गव्हर्नन्स. आमी गुड गव्हर्नन्स दितात. आमी गुड गव्हर्नन्स दिता म्हळ्यार कितें, जी पळय स्टॅच्युटरी पळय आनी संविधानीक पळय इन्स्टिट्यूशन पळय आसा ते आमी राखपाक कळपाक जाय. आतां हांव डायग्रेस करता. डायग्रेस म्हळ्यार कितें, आमचो राज्यपाल पळय मरे तूं, राज्यपाल म्हणटा तो एक कॉन्स्टिट्युशनल ऑफिस. जे तरेन राज्यपाल गोंयांत वागला आनी वागता म्हळ्यार आपले आयकूंक कांय येना, दिश्टी कांय पडना, आपूण कांय उलोवपाक शकना, कसली कॉन्स्टिट्युशनल ऑफिस हें? वो राज्यपाल म्हणटा एक पार्टीचो मनीस जालो. एक फायनली हे सगळे राज्यपाल पळयत न्ही. बरोबर. इट इज गव्हर्नमेंट जॉब टू एन्श्युअर दॅट द गव्हर्नमेंट वर्क्स एज पर द कॉन्स्टिट्युशन. बरोबर. दॅट इज जॉब. He should not interfere. But when the government does like that, he has to step in. एक बाई मुद्दा विचारचे दिसता आनी सादो प्रश्न हो की आतां एक 20 तारखेक इलेक्शन जातलें, दुसरी हे उरिल्ली 5 जाणांची इलेक्शन केन्ना जातलें तें पळोवचें पडटलें. आतां प्रश्न येता तो म्हळ्यार रिजल्ट डिक्लेअर करपाचो. ही जी पयली जे वेंचणुको जातल्यो 20 तारखेक, तांचो जर निकाल 22 तारखेक डिक्लेअर करप, हांव सारकें काय चूक हातूंत भितर वतना, लिगली इलेक्शन जातलें ताजी कितें प्रॉब्लेम ना. ताचो जे 20 तारखेक इलेक्शन जातलें ताजो निकाल राखून दवरपाचो सगळी इलेक्शन जाता मेरेन, काय तो निकाल पयलीं जाहीर करपाचो आनी मागीर एक 10-15 दीस? म्हाका तर विचारल्यार म्हाका दिसता की म्युनिसिपल लोकल सेल्फ बॉडी इलेक्शन पळय आसा ती आमची असेंब्लीच्या आनी पार्लमेंटा भशेन न्ही. म्युनिसिपल काउन्सिल्स गोंया आसतात ती प्रत्येक काउन्सिल इज अ सेपरेट युनिट. दॅट इज वन. दुसरी गोष्ट अशी, ही इलेक्शनां गोंयांत पार्टी लायनाचेर आमी फुडें वचनात. खंयचोय उमेदवार पार्टीचो सिंबलाचेर फुडें वचना, पार्टी कॅनवास ताका करना. सो एक कडेन डिक्लेअर जालें म्हणून दुसरे कडेन इन्फ्लुएन्स जातलें म्हळ्यार दिस इज टेकिंग ओवर स्ट्रेचिंग द आर्ग्युमेंट. तुम्ही म्हणटात जो युजली आमी लोकसभा किंवा विधानसभे खातीर जे एक प्रमाण दवरतात ते ह्या बाबतीत लागू करपाची गरज ना. प्रमाण दवरतात बिकॉज एक कडेचो रिझल्ट दुसरे कडेन एफेक्ट जावपाक शकता म्हणून. हांगा दिस इज ऑल इंडिव्हिज्युअल्स. आता लोक पॅनल करतात ते फायन. दॅट इज आपल्याला आमदार आपल्याला अस्तित्व दाखोवपाक पॅनल करतात आणि जे आमदार ना तेही पॅनल करतात. तुम्ही म्हणतात की कायदेशीर दृष्टीन, तुम्ही म्हणतात की कायदेशीर दृष्टीन 20 तारखेक जे इलेक्शन जातले ताजो निकाल 22 तारखेक जाहीर करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हज्या कोतान तर कांयच प्रॉब्लेम ना बिकॉज इट डज नॉट वायलेट एनी नॉर्म. कितें एक रिजनेबल नॉर्म ताजे एक आमी ताजेर खंड घालतात ना ताजे आघात करतात अशें आमी दाखोवपाक जाय न्ही. वॉट नॉर्म, खंयची नॉर्म आमी डिस्टर्ब करतात? बरोबर. इलेक्शन जावन वचप बरें. आनी ते पार्टी लायनचे कोणाक पळय आमचो हाजो इंटरव्यू आयकतालो हांव कित्याचेर आमचो कुंकळचो आमदार क्लाफासियो ताणी क्लियरली सांगलां आमी पॅनल घालनाय म्हणून, कित्याक हें पार्टी इलेक्शन न्हू, पॅनल घालनाय. निमा कडेन पॅनल मुगेलें येतलो रे. तुगे कशें येतलें, जे जिखून येतलो ते मुगेलें न्हू. सो अशें आसतें. निमा कडेन इंडिव्हिज्युअल पळय जिखतात पॅनल. तुम्ही म्हणटात की काउन्सिल जाता ते वेगळेच जाता. तुम्ही म्हणटात की 15 दिसां भितर घडये 2 इलेक्शन जातलीं आनी 15 दिसां भितर घडये 2 निकालय जातले. प्रमोद, हय, प्रश्न एक पडटा तो सद्याक राज वेंचणूक आयुक्त ना म्हणटात न्ही आमी. तो पयलीं येवपा जाय ना. तो पूण सद्या इलेक्शन हे पळय शेड्यूल डिक्लेअर जाला ते चलयता कोण तर ना. इलेक्शन शेड्यूल दोंडू कोण चलयता? बरोबर. सेक्रेटरी टू राज वेंचणूक आयुक्त चलयता बरोबर. काय लॉ सेक्रेटरी चलयता सेक्रेटरीएटा बसून? करेक्ट. सद्याक बिझनेस चालू आसा न्ही रे. बरोबर. एक शेड्यूल चालू आसा, एक शेड्यूल इलेक्शनाचे चालू आसा. हय, मागीर इलेक्शन एक्सपेंडिचर ताजेर नियंत्रण कोण दवरता, इलेक्शन मिटिंगेचेर ताजेर नियंत्रण कोण दवरता, कोणी कोणा कडेन कंप्लेंट करप, हे पोझिशन गॅप उरपा जायनाशिल्लें. बरोबर. अनेक विषय जो आसा. सो आतां इलेक्शन चालू पळय आसा तर चलयत कोण रे? बरोबर बरोबर.
दॅट इज अ That is a point. व्हेरी व्हेरी क्रुशल पॉइंट. आणि एक जो विषय असा तो इंटरेस्टिंग विषय म्हळ्यार अर्थसंकल्पाचो. परत हय. असो आर्ग्युमेंट जावपाक शकता की कायद्याच्या दृश्टींतल्यान मुख्यमंत्र्याक अर्थसंकल्प मांडपाक कांयच प्रॉब्लेम ना, जरी नगरपालिकांचो कोड ऑफ कंडक्ट चालू उरलो तरी. तुमचो हाजेर मत कितें की अर्थसंकल्प पुराय अर्थसंकल्प विथ ऑल डिक्लेरेशन्स आनी घोशणा करून मांडप सारकें काय चुकीचें? ना, इट इज अ व्हेरी डायसी सिच्युएशन. कित्याक मरे अर्थसंकल्प म्हणून तो मांडपाकच जाय आनी ताका अमकेच एक रेस्ट्रिक्शन आसा, अमके दीस भितर तो मांडपाक जाय. जर तर अर्थसंकल्प पोस्टपोन जर करपाक मेळटा म्हळ्यार कितें, पोस्टपोन करपाक मेळटा म्हळ्यार कितें, सरकाराचें स्पेंडींग करपाक सरकाराक मुभा आसा. कित्याक अर्थसंकल्प पास जालना जाल्यार गव्हर्नमेंट कॅनॉट स्पेंड. दॅट मीन्स गव्हर्नमेंट कॅनॉट डू critical expenditure, cannot pay salaries. If that is not the situation, if government has taken a vote on account for 3 months and the presentation of the budget can wait, then he should keep the budget till that time. Because it's a dicey situation. पण हय, बिकॉज अर्थसंकल्प म्हणतो प्रेझेंट केलो काय ना, पूण कितें आमची राजकारण्यांक जेन्ना तुमकां काय प्रॉब्लेम ना पळय म्हणटात तेन्ना ते असेंब्ली बसून आमी म्युनिसिपालिटीक हे दिलें, हांव म्युनिसिपालिटीक ते देणार, हांव म्युनिसिपालिटीक हे करणार ते करणार अशें म्हणून डायरेक्ट फोडून जातलेंच. आमी कायद्याच्या चौकटी भितर आसा. सद्याक परिस्थिती अशी आसा की जो मेरेन कायदो सांगना हे करप चुकीचें म्हणून तो मेरेन सगळें करपाक जाता. अशी there is a code of conduct. I think State Election Commission should restrain the government. They can take a vote on account if they want to spend the money. Budget presentation can be kept a little later because Goa is small raj. आणि ह्यो कितले त्यो आतां म्युनिसिपालिटी आमगेलो 11-12 म्युनिसिपालिटी म्हणजे इट कवर्स एंटायर अर्बन गोवा. बरोबर. सो या पण लोकां मदीं अशी जावची न्ही म्हणून. आय थिंक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. सर थँक्स अ लॉट. लोकां मदीं जावची न्ही म्हणून. थँक्स अ लॉट. गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर हॅज टू कंटिन्यू एसेंशियल. करेक्ट दॅट्स व्हॉट. कितें करपा म्हणटा पळोवपाक फुल फ्लेजेड बजेट स्पीच करपाची काय वोट ऑन अकाउंट घेवपाचो हो प्रश्न आहा. आनी म्हाका दिसता नवो जो वेंचणूक आयुक्त येतलो ताजे मुखार हे फेज 2 इलेक्शनाचे शेड्यूल डिक्लेअर करपा बरोबरच हे एक महत्वाचे डिसिजन आसतलें की पुराय अर्थसंकल्प. इट्स अ व्हेरी डायसी सिच्युएशन. येस इट्स अ व्हेरी डायसी सिच्युएशन. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. कारण म्हाका इम्पॉर्टंट पर्स्पेक्टिव्स आनी ताजे बरोबर मुख्यमंत्री इलेक्शनाचेर सद्याक उलयला आनी तें रिएक्शन आमच्या म्हऱ्याक पावलां. ते मुख्यमंत्र्यांचें रिएक्शन आयकुया आनी मुखार या. सोदप सुरू आहा. Sir, identification has been done. Identification. Four names are coming out. Dawlat Hawaldar. नावा कशा जे कोण IAS आणि रिटायर्ड त्यांची नावा हेच रावतली रे. सर रिझर्वेशनाचे तुम्ही मातशे उलयात आता रिझर्वेशन डिक्लेअर केला त्याप्रमाणे जातले ते. ओके. सर केन्ना पर्यंत घेवपाक सोदता तुम्ही इलेक्शन्स केन्ना पर्यंत घेवपाक सोदता सुप्रीम कोर्टान सांगला त्याप्रमाणे जातले. आणि काउंटिंग बरोबर जातली का काउंटिंग तुम्ही सेपरेट वॉट एव्हर द गाईडलाईन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिशन. थँक्यू. हो मुख्यमंत्र्यांचे रिएक्शन आयकले तुम्ही. हांव स्ट्रेट अवे वता आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्याक. लौकिकान आदलें रिजर्वेशन विज नवें रिजर्वेशन हाजोय अभ्यास केला. सो लौकीक कितें आहात ह्या रिजर्वेशनाच्यो हायलायट्स, मेन पॉयंट्स कितें आनी मुख्यमंत्र्याची भुमिका जर पळयली जाल्यार कितें दिसता? या लौकीक. प्रमोद रिझर्वेशन ह्या 2 दिसांनी येवपाक जाय आसले ते येयले. आमकां मदीं सांगलेले संसदेन की डायरेक्टर पयलीं चेंज जातले कारण खुबशे स्ट्रिक्चर्स पडले ऑर्डरी उपरांत डायरेक्टर चेंज नवे डायरेक्टर रिझर्वेशन डिक्लेअर करतले. पण आसा ते डायरेक्टरान गुरुदास पिळर्णकर जे डायरेक्टर DMAचे तेंच्यांनी हे रिझर्वेशन डिक्लेअर केला. आता नेक्स्ट रावता ते स्टेट इलेक्शन कमिशनर अपॉइंट करपा पयलीं गव्हर्नमेंटान प्रोसेस करून नारायण नाव टीजे पयलीं एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर आसले मेन इलेक्शन ऑफिसरचे स्टेट इलेक्शन ऑफिसर मेन इलेक्शन ऑफिसरचे. सो तेंचे नाव फायनल केले अप्रूव्ह बी जाले ते. मागीर ते फाटीं सगळे एक्सपिरियन्साक ते कमी पडटाले आनी मदीं आनी कितें तरी मॅटर तेंचे पेंडींग आसले म्हणून तेजो सर्च एके वटेन चालू आहा की नवो
स्टेट इलेक्शन कमिशनर कोण आसतलो तितल्या इतले मजगती आयज रिझर्वेशन येयला. रिझर्वेशन पळयलें जाल्यार म्हणजे ओवरऑल पळयलें जाल्यार बीजेपी मातसो हितून फटको बसता असो फूल रिझर्वेशनांतल्यान, नव्या रिझर्वेशनांतल्यान म्हाका दिसता. जर आमी मारगांवचे रिझर्वेशन पळयलें, मारगांवचे डिटेल वार्डाक तुमकां सावयो डिटेल्स दितलो. इतलें समजा मारगांवच्या हितूंतल्यान एक वुमन रिझर्वेशन वाडयलां. सगळे कडेन वुमन रिझर्वेशनाचो इश्यू आसलो, 33% जायनासले. सो एक वुमन रिझर्वेशन वाडयलां आनी एक ओबीसी रिझर्वेशन वाडयलां. मारमगांवचो जो 25 सीट आहा थंय एक वुमन रिझर्वेशन वाडयलां, दुसरें एक ओबीसी रिझर्वेशन वाडयलां आनी एक एसटीचो सीट नासलो थंय तो इन्क्लूड केला. म्हापसा जो 20 सीट आहा थंय एक वुमन रिझर्वेशन वाडयलां, एक ओबीसी रिझर्वेशन वाडयलां आनी एक एसटी सीट वाडयलां. केपेचे जे 13 सीट आहा थंय एक वुमन रिझर्वेशन वाडयलां, ओबीसी रिझर्वेशन एक वाडयलां, एससी इन्क्लूड केला आनी एक दोन पयलींचे एक एसटी आसलो कितें, एक एसटी कितें रिड्यूस केला अशें कितें तरी. सांगे 10 सिटांचे हितून 1 वुमन रिझर्वेशन, एक बायलांचे रिझर्वेशन वाडयलां, एक ओबीसी वाडयलां आनी एक एससी इन्क्लूड केला. आनी तितून हे पळयलें रिझर्वेशन पर्संटेज पळयलें आमी, पर्संटेज मातशी वयर गेली ह्या रिझर्वेशन जाल्या उपरांत, एक वाडल्या उपरांत. सगळे रिझर्वेशन म्हणजे एसटी, एससी, ओबीसी आनी वुमन हे सगळे रिझर्वेशन एकोमोडेट करून घेता आसतना मारगांवचे रिझर्वेशन 56%चेर पावलें टोटल रिझर्वेशन, जे पयलीं 52% आसलें. मुरगांवचे रिझर्वेशन 54%चेर पावलें, जे पयलीं 48% आसलें. म्हापसाचे 54%चेर पावले, जे 50% आसले. केपेचे एक विचित्र अशें हे जालें की टोटल पयलीं जे 7 रिझर्व आसले ते आतां हे रिझर्वेशन चेंजीस केल्या उपरांत 9 रिझर्व जाले टोटल, आनी तेजे टोटल रिझर्वेशन 69%चेर पावलें. म्हणजे इतले रिझर्वेशन अशें आसना, पण हे केपेचे सामकीच केस वेगळी आहा. आनी दुसरे सांगेचे रिझर्वेशन जे पयलीं 50% आसले ते 60%चेर पावले न्यू रिझर्वेशनाचे प्रमाण. हितून आमी एक केपेची हांव एकूच अपडेट दिता, बाकी सगळे बाकीचे रिस्पेक्टीव रिपोर्टर दितले. केपेची थंय दयेश नायक म्हणून वार्ड नंबर 7 जो अनअपोज निवडून येयल्लो, तेजो वार्ड पयलीं जो आसलो तेच स्टेटस तेका ह्यावूय रिझर्वेशन आयलो. आतां तो क्लेम करता की आपूण जेन्ना आपले रिझर्वेशन स्टेटस हालो ना तशाक तसो आहा, सगळो प्रोसिजर तर परत जातलो तसोच जातलो. जो आपूण ऑलरेडी अनअपोज निवडून येयला सो आपल्याक तसोच अनअपोज निवडून येयला असो धरता, आपलो फूल प्रोसेस परत करचो न्हू, हे मॅटर घेवन तो कोर्टान वचपाचो आहा. बाकी कडले सगळे आहा ते हेजे रिस्पेक्टीव रिपोर्टर दितले. बजेटाचो विशय अपडेट दिता बजेटाचे. असेंब्ली सेशन 13 दिसाचे ते 24 ते 16 एप्रिल हेजे मदीं 13 दिसाचे जातले. 24 तारखेर बजेट प्रेझेंट करतले. फाल्यां म्हटला पयलीं फाल्यां बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग डिसायड जातले. एक म्हयन्याचे सेशन 16 तारीख पर्यंत चलता. सो एक म्हयन्याचे वोट ऑन अकाउंट घेतले, ते एक वोट ऑन अकाउंट घेतले आनी ह्याच सेशनाक मागीर ते फूल बजेटाचेर डिस्कशन करून, डिमांड वायज डिस्कशन करून फूल बजेट ते पास करून घेतले. जुलय जे मॉन्सून सेशनाक बजेट ताचेर डिमांड वायज डिस्कशन जातालें ते आसचें ना. प्रमोद, थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव थंयच्यान मुखार वता मडगांव. सावयो डायस आसा आमचे बरोबर. सावयो, हें जें नवीन रिझर्वेशन जाला ताजो ऑन ग्रावंड इम्पॅक्ट कितें? चोवपाक गेल्यार न्हू सगळ्यांकूय इफेक्ट जाला. लायक गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसायाक इफेक्ट जाला. दिगंबराक तितलो इफेक्ट जालो ना, पूण दिगंबर इज हॅप्पी बिकॉज तो म्हणटा की वुमेन तशेंच एससी आनी ओबीसी हांकां प्रॉपर हे मेवला, लायक रिझर्वेशनान तांकां प्रायोरिटी मेळल्या. पयलीं ती नासली आनी तो म्हणटा लायक कोर्टान तांकां जस्टीस दिला. तशेंच विजय सरदेसायाकूय ते जायते वॉर्डांनी इफेक्ट जाला, पण विजयान हें कितें केलां, एसटी ओबीसी आनी वुमेनाक म्हणटा प्रायोरिटी मेळ्ळ्या. तशेंच तो म्हणटा की आपण एक प्रायव्हेट बील आतां न्यू जे असेंब्ली सेशन येतले तातूंत आपण घालतलो आनी तो ताणें मागलें लायक गोव्हर्मेंटानूय हे ताका सपोर्ट करचो म्हण. तर चोवपाक गेल्यार इन मारगांव आय थिंक बीजेपी इज वर्स्ट एफेक्टेड बिकॉज जे बीजेपीचे लिडर ते बरे कॉन्सिलर आहले, लायक रुपेश मातमी, केतन कुडतरकर, जे सदांच आवाज करताले, तांचो वॉर्ड आतां लेडीज जाला. आनी अशें जालां सर की तांकां चडशे आतां तांचेच हे आखे चार्ट हालना लायक बीजेपीचे. तशेंच सर वॉर्ड नंबर 14 पयलो जनरल वॉर्ड आहलो, थंय आतां एससी लेडीज केला. सो आतां थंय बाबू आजगांवकाराची नीस कॉन्टेस्ट करपाची आहा. पयलो ताजो भाव राजेंद्र आजगांवकार कॉन्टेस्ट करपा आहलो. तशेंच वॉर्ड नंबर 23 एक्स चेअरपर्सन पुजा कॉन्टेस्ट करपा आहली. तो वॉर्ड आतां ओबीसी जाला.
सो आनी ते आतां वॉर्ड नंबर 4 कॉन्टेस्ट करतले. तर हे भाशेन सर जायते जे कॅन्डिडेट असले ते अपसेट जाले आनी बाकीचे वॉर्ड नॉर्मल. या थँक्स लॉट सावयो. हांव थंयच्यान वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर, अनादर म्युनिसिपालिटी जंय बरोच बोवाळ आशिल्लो. विक्रम, हे नवीन कोश्टाक पळयतकीर कितें रिएक्शन आहा थंय? सर सद्याक हांगा जेन्ना रिजर्वेशन अनाउन्स जालें, म्हणजे जशें आमी जशें डिस्कस करता की अनाउन्स जाता रिजर्वेशन रोखडेंच इलेक्शन जाता, तशें इमिजिएटली बिफोर वी कुड इवन स्टडी द रिजर्वेशन पॅटर्न आनी देवर प्रेस कॉन्फरन्सीस. आनी एक पयली प्रेस कॉन्फरन्स जाली म्हणटा ती संकल्प आमोणकराची. आनी खंय तरी सर आतां सद्याक अशें जालां की ही सेईंग दॅट ताजो एजेंडा जो आशिल्लो, म्हणजे प्रॅक्टिशनर्स बिगॅन फ्रॉम हियर, दे हॅड गॉन टू दी कोर्ट फॉर जस्टीस फॉर विमेन. खंय तरी विमेन कॅन्डिडेचराक एक जस्टीस मेळ्ळा, पूण तांचें म्हणणें आसा की द रिजर्वेशन दॅट हॅव बीन डन आर नॉट डन प्रॉपरली. तांचें म्हणणें आसा खंय तरी ते रोटेशन जावंक जाय आशिल्लें, एज पर सिक्वन्स जाय आशिल्लें, आनी दॅट हॅज नॉट बीन डन. तांचे दे आर व्हेरी स्पेसिफिकली सेईंग दॅट आमकां न्याय मेळ्ळा बायलांक, पूण रिजर्वेशन हॅज नॉट बीन डन प्रॉपरली. सो खंय तरी देर इज वन स्मॉल स्कोप की सपोज बाय चान्स लोकांक जरी इनजस्टीस जाला तरी प्रॅक्टिशनर आर विलिंग टू गो बॅक टू दी कोर्ट्स फॉर जस्टीस अशें तांचें म्हणणें आहा. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, हांगा जे आनीक आमी नोटीस केल्या म्हणटा ते मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान भितर 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता, आनी एक म्हणटा ती मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी एक वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी गेल्या फावट जे आमी रिजर्वेशन पळयल्लें ते 1 to 9 वॉर्ड जे मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा थंय एकूय विमेन रिजर्वेशन नाशिल्लें, आनी बाकी सगळे जे आसलेली विमेन रिजर्वेशन देवर पुश्ड इन टू वास्को एंड दाबोली. पूण आयज जेन्ना रिजर्वेशन आयलां अशें दिसून येता की जे मोर्मुगांवान 1 ते 9 म्हणसर एकूय जी वुमन रिजर्वेशन नाशिल्ली तांकां आयज सगळ्यांक थंय ते एरियान दे हॅव बीन 3 विमेन रिजर्वेशन्स. आनी जे हांगा वास्कोन आनी दाबोली सुबेज जाल्ली थंय खंय तरी विमेन रिजर्वेशन कमी जाला. सो इट हॅज बीन डिवायडेड इक्वली. आणि विमेन रिजर्वेशन रिप्रेझेंटेशन फॉर द SC, फॉर द ST, एव्हरीथिंग हॅज बीन गिवन. म्हणजे इफ यू द असेसमेंट तांकां एक ड्यू जस्टीस दिल्लो आसा. पूण हे जे नवे रिजर्वेशनान आयिल्ले आनी हालीं कितें जालां सर, हाजे पयलीं जे बीजेपीन वाद जाल्लो, म्हणजे हांगा वास्कोचे आमदार दाबोली आमदार आनी मिलिंद नायक हांचे भितर एक तरी बोवाळ चालू जाल्लो आनी दे वर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ मिलिंद नायक. सो आयज जेन्ना आमी संकल्प आमोणकराचे प्रेस कॉन्फरन्साक गेले तांच्यांनी कॅटेगरिकली सांगलां की हे जे आयज मिलिंद 3 कॅन्डिडेट मिलिंद नायकाक दवरची पडलां, मॉरली पळोवपाक गेल्यार ताका ती कसलोच अधिकार ना, बिकॉज इनिशियली इट वॉज हिम हू हॅड मेड ऑल दी वॉर्ड्स जनरल आनी खंय तरी बायलांक तांच्यांनी जागो दवरूंक नाशिल्लो. एट द सेम टायम वी ट्राय टू गेट इन टच विथ कार्लोस आनी मॉविन ऑल्सो, पूण तांचे सद्याक तरी बेसिकली अजुनूय आमकां वी कुड नॉट गेट इन टच विथ देम. पूण हांगा एक जाला सर, हे रिजर्वेशना खातीर जे एक 3-4 आदले कावन्सिलर आशिल्ले, म्हणजे तांच्यांनी फूल तयारी केल्ली. आनी इवन इफ यू सी की फाटल्या दिसांनी सर कार्लोसाचे एक पॅनल डिक्लेअर जाल्ले, संकल्प आमोणकराचे एक पॅनल डिस्क्लोज जाल्ले, मिलिंद नायकाचे पॅनल ओपन जाल्ले, मॉविन गुदिरेचो पॅनल एक ओपन जाल्लो, थोड्या लोकांचे सर इनॉग्रेशनूय जाल्लें चीफ मिनिस्टराच्या हातान. सो खंय तरी हे सगळे प्रकरण परते चेंज जातले. आनी आतां पळोवंक गेल्यार जे 4 आदले नगरसेवक आसा खंय तरी तांचो वॉर्ड जो आसा आयदर इट इज बिकम OBC ऑर इट इज बिकम विमन रिजर्वेशन. सो हे जे 4 नगरसेवक आसा, म्हणजे शशी परब जो आसा, फ्रेडरिक हेंड्रिक्स आसा, आदलो नगराध्यक्ष आमचो क्रितेश गांवकर, लिओ रॉड्रिगीस, हे सगळे आतां पळोवपाक गेल्यार दे सीम टू बी आउट ऑफ द रेस. आनी खंय तरी अशें आयकूंक येता की हो जो क्रितेश गांवकर आसा ही कुड प्रोबेबली अप्रोच दी कोर्ट. सो म्हणजे खंय तरी एक SC जेन्ना आमी एक वॉर्ड दवरतात ताका तितलो रिप्रेझेंटेशन ना, हो एक मुद्दो घेवन एखादी वास्कोच्यान परत कोर्टान वचूंक शकता अशें संकेत दिसून येता सर सद्याक. थँक्स अलॉट विक्रम. हांव थंयच्यान वता म्हापशां. श्याम सुंदर फडटे आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा सारकें जर पळयलें पयलींचें रिजर्वेशन आतांचें रिजर्वेशन, ऑन ग्राउंड इम्प्लिकेशन्स कितें? या प्रमोद, आरक्षण जर म्हटलें जाल्यार पयलींचें आरक्षण आनी आयज जे डिक्लेअर जाला त्या आरक्षणा भितर खूब फरक आसा. आनी कांय जाणांक हेचो पयलीं थोड्यांक जालो आतां परत जो इफॅक्ट जाल्लो आहा, मेनली म्हणजे BJPचे जे पॅनल आहा त्या पॅनलांचे मेन तर 4 जाणांक BJPच्या पॅनलाच्या 4 जाणांक सारको इफॅक्ट जाल्लो आहा. कारण जे एक्स चेअरपर्सन रायन ब्रागांजा, दुसरो एक्स चेअरपर्सन संदीप फलारी, दुसरो नॉर्थ गोवा BJPचो प्रेसिडेंट फ्रँकी कारवालो, मागीर दुसरो
नॉर्थ गोवा BJPचो जनरल सेक्रेटरी राज सिंग राणे हे चौगांक इफेक्ट जाल्लो आहा की तेंचे OBC आनी वुमन्स हे जाल्ले आहा ताका लागून तांकां फुडें इलेक्शनाक रावपाक तेंच्या वाड्याचो मेळचें ना हे जालें. दुसरें वार्ड नंबर 3 हो पयलीं वुमन आतां वुमन जाला पूण तो परतून तो वुमनूय जावन परत ST जाल्लो आहा तो एक जाल्लो आहा. मागीर वार्ड नंबर 11 हो पयलीं SC जाल्लो पूण आतां तो SC जाला आतां परतून ह्या आरक्षणांतलो ST जावन तो वुमन्स जाल्लो आहा म्हणजे हो एक जाल्लो आहा. बाकी दुसरें जर म्हटलें जाल्यार जे म्हापसा नगरपालिका जेन्ना रिजर्वेशन करता आसतना ते सारकें ना म्हणजे पिटिशन फायल केल्लें एक्स चेअरपर्सन मायकल कारास्को आणि दुसरो एक्स चेअरपर्सन प्रभाकर वेर्णेकर हे दोगांचे वार्ड जे आहा प्रभाकर वेर्णेकराचो वार्ड नंबर 2 आणि मायकल कारास्को वार्ड नंबर 4 हे तेंचे ओपन जाल्ले आहा म्हण तेंच्यांनी हेचे आरक्षणाचे वेलकम केल्ले आहा. दुसरें जेन्ना आमदाराक आरक्षणा बद्दल विचारलें की आमदारान म्हणटा आसतना हें जें जालां तें जावंक जाय आसलें तशेंच जालां पूण जेन्ना तांकां विचारलें की हे तुमचे जे थोडे जे तुमचे कावन्सिलर असले ते थोड्यांक पयलीं तांकां जनरल असले आनी आतां ते जेन्ना रिजर्व जाल्या पूण तेंचे तशें ते नाराज जाले तेंचेर कितें पूण सगळ्यांकूच आतां कितें आहा जे हें जाल्या पळय तें केलां ते परतून आतां तांकां हें जावंक जाय जातात न्हू त्या खातीर तेंचे ते फुडें मागीर पळोवया कितें तरी दुसऱ्या वार्डान बीन हें करून बीन अशें कितें तरी करून आसूंक शकता. हे असले आयची अपडेट म्हापसा. थँक्स श्याम, थँक्स अ लॉट. म्हजो वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबतां. जशें आरक्षणाचे आनी एनालिसीस येता तशें आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. सद्या इतल्याचेर थांबतात. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.